म्हज्या मोगाचें नांव. हो दीस आमी बरो म्हणटा. खंयचो दीस आमकां बरो? जर म्हाका संतोश जालो, हांवें चिंतिल्ल्यो सर्व संगती हांवें चिंतिल्ल्या प्रकार घडल्यो, म्हज्या वावराक बरो फळ मेळ्ळो, बरें बेळ्ळें जालें, हांवें विकरापाक व्हेल्ल्यो हे विकरापाक गेल्ल्यो वस्तू बऱ्या मोलाक विकून गेलो, बरो आदाय मेळ्ळो, बरें बिजनेस जालें, आनी तो वळ म्हणटा हो दीस अपुरबायचो, संतोश असो. कित्याक कसली कंत बेजाराय दूख म्हाका मेळोंक ना, बदलाक संतोष समाधान मेळ्ळें. त्या देखून हो दीस म्हाका बरो दीस. बरो दीस हेजे जाल्यार आनी एकल्यान केल्लें बरेंपण जाल्लें बरेंपण थंयसर आसा. त्या देखून बरें करचें म्हळ्यार कितें? बरें करचें म्हळ्यार खाली सूख या पाताक वायट आडोवचें न्हय, बदलाक आमी बरेंच करचें, बऱ्यो संगती करचें, आनी हाका आमी म्हणटा बरें करचें. एकलो भुरगो इस्कालाक वेच्या पयलें घरांनी वचून वस्तू विकून ताजे उपरांत तो इस्कॉलाक वेतलो. एक दीस अशें विकून वता आसतना ह्या भुरग्याक जोर भूक लागली. आतां उपरांतल्या घरा वता आसतना थंयसर कांय मणी खावन ह्या जेवण विसारचें म्हूण ताणें चिंतलें, आनी त्या देखून मुखल्या घरा तो दार बडयता आसतना एकली स्त्री थंयसर भायर येता, आनी स्त्रियेक पळोवन हो कावज येता, लज येता, पूण हाका भूक लागता. हळू ताळ्यान तिजे लागीं तो इसारता, स्त्रिये म्हाका इल्लेशें उदक जाल्यार दी. ती स्त्री सीदा घरा भितर वता. ह्या भुरग्याक भूक लागल्या म्हणून तिका स्पश्ट जाता. भितर आसलें दूद एका ग्लासांत घालून ह्या चेरक्याक हाडून दिता, आनी हो चेरको एका दिसांनी तें भुकेन भूक लागलो तो एका दिसांनी तें दूद पियेता, आनी उपरांत आपणे तिका पयशे दी जाय. हांवें तुका कितले दी जाय म्हणून तो भुरगो स्त्रिये लागीं विचारल्या वेळार ती आसोनशें म्हणटा, आपणें केल्ल्या बऱ्या करणेक कितेंच घेवंक नजो म्हणून म्हज्या आवयन म्हाका ल्हानपणांतावन शिकयलां म्हणटा. तर जायत देव बरें करून म्हणून हो भुरगो पाटी वेता. दीस पाशार जाले, वर्सां उबलीं, आनी ही स्त्री पिडेन पडटा. एक विचित्र तराची पिडा. त्या गांवांत तिका चिकित्सा मेळोना. त्या देखून तिका आनी एका व्हड आस्पत्रेक थंयसर दाखल करता. व्हड आस्पत्र म्हणटा आसतना चिकित्सा ताका खर्च मोस्त आसा, आनी ही विचित्र पिडा जाल्ल्यान थंयसर एक टीमच एक पंगड वैजांचो ह्या स्त्रियेच्या शुश्रुशेक लागता. आनी तांतलो एकलो जावन आसलो डॉक्टर हॉवर्ड केल्ली. तो ह्या पिडे विशयान अध्ययन करता, आनी स्त्री कोण तिजो एड्रेस पळयतना कितें हाका आतुराय भोगली, आनी त्या आतुरायेन तिका तिच्या वॉर्डाक भेट करता. आनी ताजे उपरांत सडीत सत्राय, सडीत जागृतकाय, ह्या सडीत शुश्रुता बरी शुश्रुता दिवच्या बरी तो प्रयत्न करता, आनी क्रमेण तिका चिकित्सा जाता, हुशार जाता, भलायकी पाटी मेळटा. ह्या स्त्रियेक भलायकी पाटी मेळ्ळी वय, पूण आपणें तें बिल्ल फारीक करूंक आसा. आनी हें सगळें जिवीत येदोळ कश्टालीं आनी मुखलें जिवीत हातूंत तो करसीचें कोण ना म्हूण ती चिंतून आसता. जाल्यार तो बेजारांत आसता आसतना हो धाकटेर हॉवर्ड केल्ली त्या बिल्ल करच्या त्या सिब्बंदीक म्हणटा, बिल्ल जाल्या उपरांत तें म्हाका हाडून दिया. आनी तशेंच जाता. आनी हें बिल्ल ह्या स्त्रियेक दिल्ल्या वेळार ती संतोशान ती भरता. कित्याक थंयसर त्या बिल्लाच्या निमाणें एक इशारो घाल्लो, पेड इन फूल with 1 glass of milk. Paid in full with 1 glass of milk, signed हॉवर्ड केल्ली. तुवें दिल्ल्या एका ग्लासा दुदा वरवीं तुजें सगळें बिल्ल फारीक जालां. आनी तो भुरगो तो हॉवर्ड केल्ली डॉक्टर कोणूच न्हय, बदलाक तसो भुरगो ताका ह्या स्त्रियेन पियोंक उदक दिवच्या बदला दूद दिल्लें. एक ल्हानशी करणी, सगळो जीव बचाव जालो. आनी तशेंच कितेंच कर्स नासतना, कितेंच बिल्ल फारीक करनासतना ती संतोशान तिजें जिवीत जियोंक शकली. भाव भयणीनो,
आमी केल्ली ल्हान करणी बरी करणी कितली फायद्याक पडटा म्हणलें पळया. आनी हेंच जेजू आमकां कळीत करता. आनी आयचो संदेश जावन आसा जेजू सबारांक बरें करता. आमी पळयता वांजेलांत जेजू कफरनावाक वेता. सिमोन पेद्रूच्या घरा येता. कित्याक सिमोन पेद्रूची सासूमाय तापांत वळवळटली. पेद्रून जेजूचो खरेपणी पाटलाव केलो. हे म्हज्या फाटल्यान म्हणलेंच आपलें दोनी जाळ सर्व सोडून तो जेजूच्या फाटल्यान गेलो आनी जेजून तसो मोग केलो. आनी जेजू त्या घरा येता. कफरनावाक थंयसर येता. पेद्रूच्या सासूमायक तो बरें करता. ताच्या सांगाता गांवांत आसल्या सर्वांक थंयसर जायते लोक थंयसर आयलो. तांकां सर्व बरें करता. तांकां तो शिकयता. कोडकारांक निताळ करता. देंवसाराक धांवडायता. अशें सगळ्यांक बरें करता. मनशाचें वायट तो पळयना. बदलाक बरेंपण पळयता. तांची भलायकी तो पळयता. आनी अशें सर्व त्या गांवांत बरें जाता तांच्या भावार्था वरवीं. भाव भयणीनो, अशेंच जेजून आपणाक दिल्लें तें मिसांव लुकाच्या 4व्या अध्यायांत आमी वाचता. दुर्बळ्यांक बरी खबर, बंदेंत आसल्यांक सुटका, कुर्ड्यांक दिश्ट, दणसतल्यांक सवकासाय. कितें आपणाचें मिसांव आसलें, कितें बरें करचें आसलें, कितें देवातावन घेतलें तें मिसांव तेंच तो करता. सर्वांक बरें करता. हाचें पयलें वसाप तुमी आयकलें. तिमोथीक सांत पावलान बरयल्लें दुसरें पत्र. सांत पावल आपल्या जिणेंत जायतो कश्ट आसलो. जायते कश्ट संकश्ट ताका लाभले तरी देवाचें उतर तो परगडता. तिमोथीक थोडे इशारे दिता, थोडी जागृतकाय सांगता आनी तशेंच शिकोवन दिता. आनी म्हणटा म्हजे वयर कितलेशे कश्ट दगदवणी आणवरां आयलीं जाल्यार आपूण भावार्थान सोंसणिकायेन आनी काळजाच्या उदारपणान हांव जियेलां. हांव काळजाच्या उदारपणान जियेलां. भावार्थ सांगता, सोंसणिकाय सांगता. तशेंच मुखेली जावन दरच्या तिमोथीक उद्देशून तो सांगता. तशेंच तुवें विश्वासी राव, दडपणी जिये. पवित्र पुस्तकाची जानवाय तुवें जोडल्याय आनी त्या जानवायेन तूं बरें कर म्हणून ताका सांगता. बरें करूंक ताका धरता. मुखेली जावन तो येता आसतना पवित्र सभेचें मुखेलपण घेता आसतना थंयसर ताका जागृतकायेन सांगता आनी म्हणटा तूं बरें कर. मोगाचें न्हू, आमी बरें करी जाय. कित्याक आमी बरें करी जाय? कित्याक आमी बरें करी जाय? हें सवाल जाप दिवच्या पयलें आनी एक सवाल, देवान आमकां कित्याक रचलां? देवान आमकां रचलां बरें करूंक. आमच्या मुळाव्या ल्हानपणाल्या दोतोनेंत आमी शिकलें देवान आमकां कित्याक रचलां? ताजो मोग करूंक, ताजी साकरी करूंक आनी ससनाक ताजो अणभव करूंक. आमी बरें करूंक देवान आमकां रचलां. आनी आमी केल्लें बरेंपण देव पळयता. आनी आमी वांजेलांत पळयता विधवीची काणीक. देवाळाच्या धर्मपेटेंत जायतो लोक येवन त्या काजनांत दुडू घालतलो. आनी एकली विधव दुबळी स्त्री आयली. तिजे लागीं आसले 2 नाणी त्या धर्मपेटेंत घालीं. कोण्णें पळोवना. पूण जेजू उद्गारलो, हांगासर ह्या धर्मपेटेंत दान गेल्ल्यां पैकी सगळ्यांच्याकी चड ह्या स्त्रियेन घालें. कित्याक हिणें आसलें सर्व आपणाचो दिसपट्टो ग्रास सयत ह्या धर्मपेटेंत तिणें घालें. कोणी पळोवना. पूण तिणें केल्लें बरेंपण, तिचें बरें म्हूण देव वळखता, तें पळयता. आनी खंयच्या मापान तूं बरें करताय त्याच मापान देवी तुका बरें करता. तुकाय तें बरें जाता. दुसऱ्यान आमी पळयता रायांच्या पुस्तकांत, रायांच्या पयल्या पुस्तकांत दुकोळाच्या वेळार एलिया प्रवादी जारफ्ता गांवाक वता आसतना थंयसर तो विधवेक भेटता. आनी एलियाक भूक लागल्या. त्या स्त्रिये लागीं कांय ना. दुकोळ थंय पडलो. ल्हान तिच्या त्या आयदनांत इल्लेशें पीठ, बरण्यांत इल्लें तेल आसा. आनी ती लांकूड थंय वट्ट करतली. वचून बकरी तयार करून तिणें आनी तिच्या पुतान खावन मागीर गुत्तू ना कितें जाता म्हणून. आनी एलिया प्रवादी म्हणटा, म्हाका त्या पिठांतली भाकरी करून दी. आनी तशीच ती विधव स्त्री वचून
आपणा लागीं कांयच ना तें पुराय बकरी कर्ण ते दिल्ल्या वेळार आमी आयकता पवित्र पुस्तकाची ती उतरां कितलें बरेंपण तिचें थंय जाता तें पिठाचें आयदान खाली जायना आनी तशेंच तेलाची बरणी तातूंत तेल सुकणांतलें सगळें सुख दुखळा वेळार आमी तें पळयता ते देखून माथेवाच्या वांजेलांत सुमी म्हणटा 10व्या अध्यायांत 40 आनी 2व्या वळींत जो कोण एक कोप शेळें उदक लेगून दिता तसो प्रतिफळ ताका सुख आसना कितें तूं बरें करताय तें बरेंपण तुका पाटी येता गूड बिगेट्स गूड तूं कितें बरें करताय तें तुका पाटी येता माथेवाच्या 25व्या अध्यायांत आमी पळयता निमाणी झडती जाता आसतना कितें ती उतरां कितें तुमी म्हज्या आतिलाना भाव मदल्या एकल्याक तुमी केलें तेंच म्हाका तुमी केलें आमी कितें बरेंपण करता तें आमकां पाटी येता म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो दुसऱ्यान आमी कित्याक आमी बरें करी जाय भाव भयणीनो आमचो भावार्थ आमी कसो परगटचो आमी म्हणटा आमचे थंय पातयेनी आसा विश्वास आसा भावार्थ आसा कसो परगटता आमच्या बऱ्या करण्या वरवीं ह्या पासून तूं सान जाकोब 2व्या अध्यायांत 17व्या आनी 18व्या वळींत म्हणटा म्हज्यो बऱ्यो करण्यो दाखोवन हांव म्हजो भावार्थ हांव रुजू करतां पूण तूं कसल्योच बऱ्यो करण्यो करनासतना तुजो भावार्थ रुजू कर दाखय पळया ते देखून तो म्हणटा कठीण उतरान तो वापरता तूं अल्बेमतीच्या मनशा करण्या विणे तुजो भावार्थ कांयच उपकार ना म्हणून आसतवर भाव भयणीनो आमचो भावार्थ आसलो आमच्या करण्या मुखांत्र बऱ्या करण्या मुखांत्र आमी परगट करता खाली मोग आसा म्हळ्यार विश्वास आसा म्हळ्यार पातयेनी आसल्या म्हळ्यार पावना आमी त्यो करण्या मुखांत्र आमचो मोग आमचो हुस्को आमी दाखयता आनी थंयसर तें बरेंपण जाता त्या देखून आमचो भावार्थ आमच्या बऱ्या करण्यांनी आमी बरें करच्या मुखांत्र तो आमी परगट करता सोम्यान तेंच गेलें देवासोर आसलो तो मोग बापाची ती खुशी आपल्या करण्या मुखांत्र ताणें केलें आपल्या करण्यांनी बऱ्या करण्यांनी लोकांक शिकोवचे मुखांत्र तांकां तांची पिडा गूण करचे मुखांत्र कोडकारांक नितळ करचे मुखांत्र देंवसारा दवडोवचे मुखांत्र देवान दिल्लें मिसांव ताणें जारी केलें आनी तेंच मिसांव आमकांय ताणें दिलां आमी बरें करूंक तर आमी ह्या जिवितांत आमकां तें रचलें बरें करूंक जर वायट करूंक आसलें देव आमकां रचतो ना बरें करूंक देवान आमकां रचना आमकां स्वातंत्र्य दिलां आनी तें स्वातंत्र्य आनी तशेंच ती जानवाय आमी वापरून आमी ह्या संवसारांत बरें करूंक आसा ते देखून सोम्याचेर सत्मान न्हू हें बरें करूंक आसा जायतें वायट आमी पळयता जायत्यो संगती आमी आयकता मस्तपटी आमचे हात आमी उलपयल्या जावं पुरो आनी बरें करचेंच नाका असल्या एका चिंतपाणी आमी आसूं पुरो पूण कितेंय जावं दी बरेंपण करचो मनशाचो लक्षण जर मनीस बरें करिना तर बरें करचें कोणें आज आमी सांत आंतोनीक मान करता ह्या 13 दिसाच्या नोवेनांत 6व्या दिसाचें नोवेन आनी ह्या मिसाचें बलिदान आमी भेटयता सांत आंतोनीन कितें केलें तो व्हरतो प्रसंगदार शिकोवणे मुखांत्र मनशाची काळजां मनां ताणें उज वाडयली आनी तशेंच आपल्या अजापा मुखांत्र लोकांक बरें केलें तांकां भावार्थांत तांकां घट केलें तर आमी ह्या पात्रोन सांत आंतोनीची देख आमी घेवन आमच्याय जिवितांत आमच्या उलोवण्या मुखांत्र आमच्या बऱ्या करण्या मुखांत्र आनी आमच्या देखी मुखांत्र बरें करूंक प्रयत्न करया आनी तसो देव आमकां कृपा आनी आदार दिवं दी आमेन.